प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर वोड 27 ते 32 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 27 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाचे उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोन वसूलदाराक मांडवेर बसतलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सोडून तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोन वसूलदारांची आनी तांच्या सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड केट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या दोन शास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारांनी पातक्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बोरयां असलेल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां आपोवंक हांव येनासलां. पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत मोन बदलचे खातीर असल्यांक की हांव आपोवंक आयलां. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू लेवीक आपयता. आनी आमी चोत्रायन पळयत जाल्यार हो लेवी जावन आसा जेजूचो आपोस, जाचें नांव जावन आसा माथू. म्हणटच माथ्युवाक जेजून आपयल्या पयलीं लेवीक आपयलो आनी ताचें नांव आतां लेवी कडसून आतां माथ्यू केलें. आनी माथ्यू जेजूचो एक व्हडलो आपोस जालो, व्हडलो शिश्य जालो आनी ताणें शिवर्तमान बरयलें. आयज बाबणीनो, आमी पळयता कशे भाशेन लेवीचें बदलपण जाता, कशे भाशेन लेवी जेजू कडेन येता. कितें घडटा? लेवी जावन आसलो एक दोन वसूलदार. आनी बाबणीनो, आमी ह्या दोन वसूलदारा भाशेन विशीं आमी शिकण करीत जाल्यार वा तांचे बरें शिकत जाल्यार आमकां कळून येता की हे दोन वसूलदार व्हडले पातकी आसले. ते टॅक्स एकठांय करताले आनी टॅक्स जो एकठांय करताले थोडे आपल्या बोल्सान घालताले, थोडे रोमा शाराक दिताले आनी खूब लोकां कडसून ते सुबेज टॅक्स एकठांय करताले. आनी बाबणीनो, ते व्हडले चोर आसले. म्हणजे तांकां आशा आसली पयशांची, व्हडले पातकी आसले. आनी इस्रायली पोरजेचो लोक ह्या दोन वसूलदारांक पातकी म्हणून मानतालो, तांकां पयस धरतालो, तांकां लागीं हाडनासलो. आनी हो लेवी जावन आसलो एक दोन वसूलदार, जो दुसऱ्या दोन वसूलदारा भाशेन अशेंच काम करतालो. आनी आतां लोक ताका नाकारतालो, ताका एक म्हणजे ताका बरे भशेन त्रास करिनासलो. आनी लेवी एके वाटेन बाबणीनो, ताका लोक इतलो नाकारतलो म्हणून तो आतां आपल्या पातकान बुडलोलो. ताका कसलीच खोशी नासली लोकां बरोबर वचपाक वा कितें बरें करपाक. पूण जेजू जेन्ना लेवीक पळयता, ज्या भाशेन लोक लेवीक पळयतालो एक पातकी म्हणून, जेजू लेवीक तसो पळयना. देव सदांच आमचें काळीज पळयता, सदांच आमचें अंतस्करण पळयता. तो आमच्या भितरल्यान पळयता. जें मनशांक भायल्यान दिसना तें देव भितरल्यान पळयता. आनी तो जाणो की ह्या मनशाक भूक आहा, ताण आहा देवाची, ताका मोग आहा देवाचो. पूण ताका आतां कशे भाशेन त्या भितरलो जो मोग आसा, जो देवाचो मोग आसा, ताका कशे भाशेन भायर सरोंक जाय, त्या पातकान तो भायर सरोंक जाय, तो नको. आनी बाबणीनो, कितें घडटा? कोणूच ताका लागीं धरया म्हणून तो आपल्या पातकान बुडून आहा, आपलें काम करीत आसा दोन वसूलदाराचें. आनी ताका कांय कशी सुटका कशी मेळटली अशें ताका चिंतप ना. पूण जेजू ताका आपयता, कित्याक जेजू ताचें काळीज पळयता. आनी बाबणीनो, ज्या दिसा जेजू लेवीक आपयता, लेवी जेजूक आपल्या घरा व्हरता. कित्याक तो जाणो, ताणें जेजूची खबर आयकल्या, तो आयकता जेजू व्हडलो एक मनशाचो देवाचो मनीस,
तो जेजू देवाचो पूत म्हणून नको, पूण तो जाणो की जेजू बरें काम करता, जेजू मिलाग्री करता, लोक ताच्या फाटल्यान धांवता. आनी जेजून आतां लेवीक आपल्या घरा आपयला. लेवी घरा हाडटकूच दुसरे 2 वसूलदार आसतात, तो व्हडलें बरें जेवण करता. आनी भाव भयणीनो, थंयसर लेवी खरेपणी जेजूक आपलो सोमी दिवन सरवंडार मानता. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू लेवीच्या घरा आसा, दुसरे 2 वसूलदार आसा, हे फारिज्यो आनी धोमशास्त्री जेजूच्या शिसांक म्हणटा, तुमचो गुरुजी ह्या पातक्यां बरोबर कित्याक जेवता, कित्याक तो पातक्यांक लागीं हाडटा, कित्याक त्या लोकांनी लेवीक पयस दवरलो, ताका पातकी म्हणून सजमल्लो. पूण भाव भयणीनो, जेजू ताका कितें म्हणटा, तो म्हणटा एका बरें आसल्यांक न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजांची गरज. आनी हांव येयलां पातक्यांक सोदपाक. हांव बऱ्या मनशांक, प्रमाणीक लोकांक सोदपाक येवंक ना. तुमी प्रमाणीक म्हूण सजमतात, तुमकां देवाची गरज ना. तुमी सजमतात, तुमी कायदो पाळटात, सगळें बरें करतात, मागणें करतात, तेज करतात, सगळें करतात. आयजूय तशेंच आसा आमी भाव भयणीनो. खूब लोक आमी सजमता की आमी इगर्जेक वेता, आमी मागणें करता, आमी सगळें करता म्हणून बाकीचे जे बेबदे आहात, जे चोर आहात, जे वायट करतात, ते आतां म्हणजे एमकोडान वेतले, आमीच बागयोन म्हणून आमी जियेतले. आनी ही अशें आमच्यान चिंतप एकदम चुकीचें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेन्ना पातक्यां बरोबर वेता, तांकां उतर शिकयता, आमीच खरेपणी एका प्रमाणीक जिवीत जियेता आनी तांकां आमी देख दिता. आमच्यान पातक्यांक पासून देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमच्यान येवकार दिवंक जाता. कशे भाशेन तांकां उतरां न्हय, तांकां उतरां सांगून न्हय, तांकां व्हडले शेरमाव दिवन न्हय, पूण आमच्या कोन्यांनी, आमच्या मोगान तांकां आमी देवाच्या राज्यान भितर सरपाक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून लेवीक ह्या देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दिलो, आयज आमी वसुया आनी आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या कुटुंबांनी जो लोक आमी पातकी म्हूण सजमता, वायट लोक सजमता, बेबदे चोर म्हूण सजमता, तांकां वचून आमी देख दिवया. आमीच पयलीं एक खरें प्रमाणीक जिवीत जिवंक सुरवात करुया. आनी ताचे उपरांत आमची गोवायकी आमी खरेपणी साक्षी जावन दुसऱ्यांक खरेंच चड करून पातक्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.